तुमच्या तुम्ही आता ते हांगा वयता टुराक वयता अजय हाँ ये काल खरीच वायट गजाल जाल्या की वायट गजाल घडल्या म्हटल्यार खंयसरी आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याचो एक युवक 40+ मारुती जाधव खंयसरी मृत्यू जालो आनी हो मृत्यू जावपाक जबाबदार म्हणटा ते हे बिल्डींग जे पूल ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करता म्हाका दिसता हो खंय तरी होच न्हू खुबशे इन्सिडंट जाले हेज्या पयलीं एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतलो खंय तरी एक युवक तेका बी तशेंच मरण पावल्लें आसा तेज्या पयलीं 2 बसीस पडोन एक बस पडोन खंय तरी तेंय जाल्लेलें आसा एक वॅगनर भितर पडोन खुबशे डॅमेजीस जाल्ले आसा तुमकां दिसतलें हांव मुद्दमून हो रातचो व्हिडिओ घेवपाक एक रिजन आसा की हांगा खंय काळोख आहा खंयच लायटी दिश्टी पडना तेका लागून खंय तरी कन्फ्युजन क्रिएट जाता रोडाचें तुमी कंडिशन पळयलात हें कितें जाल्लेलें आसा तें आनी हो बिल्डर जावन आसा खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचो जावंय जावन पडलेलो आसा फोंडा भागात तेणी जीव घेतलेले आहा लोकांचे पेडण्या भागात जीव घेतलेले आसा हांगासर 3-4 लोकांचे जीव घेतलेले आसा आनी कितले जीव म्हणून घेतलो हो बिल्डर म्हाका वायट दिसता की आमचो गव्हर्मेंट हांगासर खंय तरी रुलींग आसा ते तेंचे मात तेंचे कडेन लक्ष ना ते जावयांक आपल्याक कांयच करूंक पळयनात म्हाका दिसता खंय तरी एक्शन जावंक जाय आनी हेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन अमित पाटकरा कडेन की हेजेर खंय तरी एक कंप्लेन रजिस्टर्ड जावंक जाय हे बिल्डरा कडेन खंय तरी कंप्लेन रजिस्टर्ड जावंक जाय लास्ट टायमूय आमी जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खंय तरी तो मनीस एक्सिडेंट जावन भितर पडलेलो बॅरिकेड सारके नासलेले म्हणून तेन्ना आमी कंप्लेन रजिस्टर केल्लेली तेजेर आजुनूय एक्शन जावंक ना हांव रिक्वेस्ट करता आनी हांव ऑलरेडी उलयलां आमच्या चिफा कडेन की आमी अशें आसा आमी DGP कडेन कंप्लेन रजिस्टर करपाक जाय आनी आमी फाल्यां कंप्लेन रजिस्टर हे बिल्डराच्या नांवान करतले पळय हो बिल्डर आहा न्हू कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय ब्रिजाचो हो BJPचो न्हू जावंय जावन पडलेलो आसा आनी तेका कांयच तो कोणाक भिना तो म्हणटा बापायचो फात म्हणटा आपल्या जाय ते चल्ला तेजी इतली मनमानी चल्ल्या जाय ते करता उदकाची पायपलायन म्हाका दिसता 15-20 फावटी तरी तेणी फोडल्या आनी हेका लागून वास्को वाठारान खंय तरी मुर्मुगांव तालुक्यान उदीकूच ना कितले काल आतां सुद्दां उदीक ना कितले दीस जाले लोकांची आवयो भयणी उदकाक लागून तळबडटा चल्ला तरी कितें हेका पडलेले तो म्हणटा जाय ते कर तशेंच पेट्रोलियम कितले फोडून हांगासर तो दादागिरी वयल्यान तुमी जाय ते करा खंय तरी ते पेट्रोलियम कंपनीन पुलीस हाडून खंय तरी हांगासर स्टॉपेज केलेली आसा तांकां सारकें करपाक लायलेलें आसा सेकंड थिंग सर्वीस रोड हांगा सर्वीस रोड ना पडलेलें ना तूं सर्वीस रोड कर बॅरिकेड्स पळय हे पत्र्याचे स्कूटर मारले 100% तो मनीस भितर पडपाकूच जाय स्कूटर बांदलेले हे कसले पत्रे लायले तेणी सादे पत्रे लायलेले आसा स्ट्रॉंग बॅरिकेड्स करपाक जाय हे खंय चल्लेलें ना हो BJPचो जावंय जावन पडलेलो आसा हो लोकांक कितले आनी मारतो कितलेच जाणांचे हात मोडून तुमी चिकालीम हॉस्पिटलान चला कितलेच जाण हात मोडून पडलेले आसा पांय मोडून पडलेले आसा तकली फुटून पडलेले आसा आनी तितल्यानूच तितूस कोण रातचो थंय पिवन येयलो जाल्यार तो आनी सुटात ना हांगासरल्यान ही कितले डेंजर जाल्लेले आसा तेका लागून हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन 100% एक्शन जावंक जाय ना जाल्यार काँग्रेस पार्टी सक्षम आसतली आमचो
अध्यक्ष अमित पाटकर तेका सोडचो ना, आमी फाटीं रावचे ना, काँग्रेस पक्ष फाटीं रावचो ना हेजेर एक्शन घेवपाक. तो समज दामून धरता आमी कोर्टान वचून कितें तें सक्षमोश लायतले. वाईट गजाल जाल्या काल इन्सिडंट जावन तो मारुती ह्याच स्पॉटाचेर हांगासर तेजी डेथ जाल्ले. जशें आमकां म्हटल्यार पूर्ण परिस्थिती पयली आसतली. तो वेंकटराव MV कन्स्ट्रक्शन आयज हो बांदता फ्लायओवराचेर, जाल्यार तो तेजेर आमी हे पळय हांगासर एक हें आसा 4 तारखेक इन्सिडंट जालो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचो. एक सप्लील सुंदरकर म्हणून हें जाल्लो, एक्सपायर जालो क्लेम. दिस इज जस्ट निग्लिजन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर. जाल्यार तेजेर आमी एक कंप्लेंट फायल केली आनी त्या कंप्लेनीन आमी बरयलें की तेजेर FIR त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर केस करची म्हणून. आमी इन्क्वायरी केले तेजेर करूंक ना, पूण आमी जशें म्हटल्या प्रमाणे फाल्यां आमी DCP कडेन वयतले आनी वील थ्रू कोर्टांतल्यान नाजाल्यार आमी ऑर्डर हाडून तेजेर केस रेजिस्टर करपाक लायतले. जाल्यार कंडिशन कशें आसा, तूं कन्स्ट्रक्शन कर, रोड कन्स्ट्रक्शन रूल, बट देर आर सर्टन रूल्स एंड रेग्युलेशन लेड डावन बाय दीस गव्हर्मेंट. जाल्यार तो कितें दिवपा जाय, तेणी लोकांक येना रोड सारको दिवपा जालो. तो रोडाचेर कांय पळयना, लायट ना, सायन बोर्ड सारके ना, ट्राफीक कंट्रोल ना, हांगा कांयच कोणाचें कांयच कळना. कशे लोक वयताले आयज परिस्थिती पळय लोकांची. नवे गाडयो लोकांचे पिड्यार जाता. आयज तुमी कॉलेज स्टार्ट जातले जाल्यार भुरग्यांची हालत कितें जातलें. जशें म्हटलें की तो जावंय आसा, पण तो जावंय आसा ते जावयाक तुमी लक्ष दिता, पण आयज हांगा पेरंट आपल्या भुरग्याक यूज करता. आयज एक आपली वायफ आपल्या हजबंडाक लूज करता, एक भुरग्यांचो एक फादर वयता, जाल्यार तेजेर तुमी लक्ष दिना. जाल्यार ते सुमोटो एक्चुली कॉग्नेबल केस तेजेर मरे केस जावपाक जाली, पण तेजेर आजून करूंक ना. पण आमी डिमांड करता की इमिजिएटली, आतां काल इन्सिडंट जाल्या फुडें तेणी मातशें तें क्लियर केलां. 4 तारखेक तशेंच एक्सिडंट जालो, कोण मेल्या नंतर तो मातसो क्लियर करता. आयज जर तो रोड पयलो जाल्यार MS स्कुला कडेन मातसो क्लियर आहा, पण ही परिस्थिती हांगासर कितें जाला तेजेर पळया. आनी पावसाचे पयलीं भाशेन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटान सांगलेलें की हांगासर तुफान येवपाक, तुमकां ग्रीन हें जावपाचें आसा, येलो वॉर्निंग आसा, जाल्यार तेणी प्रिकॉशन घेवपा जालें. ते प्रिकॉशन इज बेटर आमी म्हणटा जाल्यार दिसतलें आयज निग्लिजंट केल्लें आसा, प्रिकॉशन कांयच घेतलें ना. म्हणून हेचेर लोकांनी बी जागृत जावचें. म्हाका दिसता आयज लोक गाडी आपली घेवन वयता आनी कोण आपले दोळे उगडना. परिस्थिती पळय कशी आसा, लोकांचे गाडये पिड्यार जाता, तेंचे बॉडयेक हेल्थाक पिड्यार जाता. स्कूटरवाले म्हाका कितले लोक पडले आसतले म्हाका खबर ना. एवरीडे इट इज डॅमेजींग. जाल्यार पयर Ertiga गाडयेकूय तशी डॅमेज जाल्या त्या सायडींतल्यान. Ertiga डॅमेज हॉलान भितर पडलेला. नॉट ओन्ली दीस फूल स्ट्रेच अप टू ते आमच्या MS कॉलेजा पेक्षा फुडल्या पर्यंत अप टू ते सकयल एअरपोर्टाक जर परिस्थिती पळयल्या जाल्यार रोड एकदम स्पॉयल जाल्लो आसा, परिस्थिती बिगड आसा. येता त्या दिसान कितले एक्सिडंट जातले, कितल्या लोकांचे गाडये पिड्यार जातले, भुरग्यांक फाल्यां डॅमेज जावंक जायना. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता बिफोर स्टार्टिंग कॉलेज एक तर हिंगा कन्स्ट्रक्शन बंद करचें आनी इमिजिएटली हांगा रोड सारको करचो, ट्राफीक रुल्स फॉलो करचे, सायनेज सारके दवरचे, ट्राफीक दवरपाचें आनी लायटीची सिस्टम सारकी करची. मागता लोकांनी जागृत जावचें आनी हे अननेसेसरी क्रिएट केल्लें आहा न्युसन्स, हेचेर आमी निशेध करता आनी बहिष्कार करता. रोडाची परिस्थिती तशी आहा आनी हांगासर प्रॉपर सायनेज ना, प्रॉपर लायट ना, जाल्यार कितलेशे लोकांक एक्सिडंट जाले आसतले, भुरगे कितले तरी पडले आसतले, कुठल्या लोकांचे हात मोडले आसतले जे सांगल्या प्रमाणे. जाल्यार हेणी एक्चुली हेचेर एक्शन घेवपाकूच जाय. प्लस हो आपले रूल्स रेग्युलेशन कांय फॉलो करना, सर्वीस रोड प्रोवायड करना आनी जे कंडिशन जेणी केल्या तयार केला, जितली रोड जितले खड्डे पडलेले आहा तेचेर कांय रिपेर करना आनी आपल्याक एका कांय पडलें ना. जशें म्हणटा की हो BJP सरकाराचो जावंय, हेणी अशें आयकलां की तेणी सांखळेन रोहीन भवन मारला, मागीर तेणी वाळपयन कितें तरी हेल्थ सेंटर वाडला म्हणून, आनी हेचो म्हाका दिसता तेंच्या बद्दल मोग तयार जाला. हेचेर सपोज जर एक्शन घेयना, हेका सपोज अरेस्ट करना जाल्यार आमी हांगासर मोर्चे हाडटले, ऑल ओवर गोवान मोर्चे हाडटले. प्लस हांगासर आमी दाखोवन दितले की लोकांनी भायर सरतले आनी लोक भायर सरतले. आनी ज्या परिस्थितीन हेणी केल्या फूल रोडाचेर पळयल्या, फूल स्ट्रेचेचेर सगळे लोकांची गाडी डॅमेज जाता, वायब्रेशन जाता आनी ज्या प्रमाणे लोक स्कूटर सायडीन लोकांचे सगळे लोकांचे एक्सिडंट 100% ट्राफीक कंट्रोल नासल्या कारणान हांगा ट्राफिकाक कंट्रोल कोण करा, ट्राफीक पुलिसूय ना. आनी एक्चुली हेंच्यांनी ट्राफीक कंट्रोल करपाक आपले मनीस घालपा जाय आसले, सायनेज दिवपा जाली, प्लस आनी इलेक्ट्रिसिटी कितें तरी प्रोवायड करपा जाय. आनी पूर ब्लँक आसा, हांगासर काळोख आसा. आनी एट द सेम टायम तेणी आपले स्वताचे मनीस दवरूंक जाय आनी बोर्ड घालपा जाय आसलो. कन्स्ट्रक्शन करतना एका कितलेशे कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळ्या आनी हेजो कॉस्ट कितें प्रायस आनी एका टेंडरींग कितें जालां, तेजें नांव कितें, सपोज एक्सिडंट कितें जाल्यार तेजें नांव घालपा जाल्यार ते
तितून कोणी जरी कंप्लेन येना तो नंबर दिवपा लागलो तो येवंक ना. सो देर इज रिक्वेस्ट तेणी ते बोर्ड मारपा जाय हांगासर की कन्स्ट्रक्शन हेमी तो वेंकटराव कोण आनी ताका तो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स केन्ना पर्यंत ना आनी तेणी सर्वीस रोड प्रोवायड करपा जाय बाकीचे फेसिलिटी प्रोवायड करपाचें काय ना ते हांगासर तेंच्यांनी बरोवन दवरपा जाय 3-4 बोर्ड मारपा जाय फूल एक्स्ट्राचे ही आमची रिक्वेस्ट आहा. नाजाल्यार हेचेर जो पर्यंत एका अरेस्ट जायना एका केस येना तो पर्यंत आमी निशेध करतना उगी रावचे ना.